अशें मानपी गुडी कॅनला कडलो वाठार मंगळारा सांजवेळार अचकीत हल्लो प्रकरणात रुपांतरीत जालो। सावजेदी आरियल हांगचे कांय अल्पवयीन भुरगे होळये निमतान न्हावपाक कॅनलाचेर गेल्ले, मात हांगा कांय जाणांनी तांचेर सुरो आनी दांडे घेवन हल्लो केल्ल्याचे प्रकरण मुखार आयले। या हल्लोखोरां मदीं 3 हिस्ट्री शीटर आनी मोतीदोंगर वाठारांतले हेर 7 जाणांचो आस्पाव आसा। हो हल्लो इतलो खर आशिल्लो की 3 भुरगे गंभीर जखमी जाले। तातूंतल्या एका तरणाट्याक हॉस्पिटलात 35 टाके घालचे पडले आनी ताजी स्थिती गंभीर आसा अशें मुखार आयला। सध्या ताजेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा। हे घडणुके उपरांत वाठारांत भयाचें वातावरण तयार जाला आनी नागरिकां मदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा। मजगतीं ह्या प्रकरणात केपें पुलीस स्टेशनात FIR दाखल केला आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। थळाव्या लोकांनी आरोपी आड खर कारवाय करपाची मागणी केल्या। अल्पवयीन भुरग्याचेर असो जीवघेणो हल्लो करप ही सामकी गंभीर गजाल। आता पुलीस प्रशासन खंयची कारवाय करतले हाजेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा। तुमकां खबर आसतलें आयज होली, सो आमी आयज होली सेलिब्रेट करून आमचो सगळो इव्हेंट काबार जाल्लो आनी इव्हेंट काबार जावन आमचे थोडे भुरगे घरा गेल्ले, थोडे भुरगे कॅनलाचेर न्हावपाक गेल्ले। सो आयज कॅनलाचेर वयतना तेंकां कितें जालें, तेंकां आयज कॅनलाचेर तेंचो एटॅक जालो आनी एटॅक इन द सेन्स आमचे भुरगे मायनर भुरग्यांचे थोडे ऑलमोस्ट 17 वर्सां भुरगीं बी आसतले, तेंचे एक 10 जाणांनी आयज एटॅक केलो आनी ते एटॅक करपी भुरगे आतां कळोन येता की ते मडगांवचे आनी मोतीदोंगरा वयले भुरगीं म्हूण। आनी एटॅक इन द सेन्स असो केलो तेंकां की तेंकां कॅनला वयले शेवटून भायर मारलो आनी एकल्याक बुडोवपाक ट्राय केलो आनी तेंकां कितें मारलो म्हूण अशें कळलां। सो मागीर तेमी आमकां कॅनला वयल्यान आमकां फोन केलो की अशें अशें जालां, आमचे एटॅक जाला। सो त्या टायमार आमी थंय गेले, आमी थंय वयता म्हणटा ते थंयच्यान धांवले आनी मागीर आमी तेंकां फॉलो करून आमी पावर हावसा कडेन पावलो। पावर हावसा कडेन आमी बायक सांगले, सो बाईन तेंकां थंय धरलो आनी थंय धरून आमी तेंकां पुलीस स्टेशनार दिले। जशें बाईन आतां सांगलें, आमकां जेन्ना कॉल येयलो की अमके भुरगे मोट्या दोंगरा वयले गाडयेचे जेन्ना तेंचो फोटो पावलो, एंटॉक स्प्लेंडर आनी एक वेस्पा, हेंचे जेन्ना नंबर आमी रावले सगळ्यांक पुलिसांक कॉन्टेक्ट करून आमी सोदपा भोंवताले तेंकां। पळय जाल्यार ते दिसतू 3 सीट एक एंटॉक घेवन आमकां ते कोण भुरगे मारून गेल्ले पळय ते गुडयेर कॅनलाचेर, ते आमकां हांगा पावर सर्कला कडेन मेळ्ळे आनी तांकां धरले आनी आमी तांकां विचारलें, जाप विचारली, तुमी बाबा कित्याक मारले? ना ते तुमी कोण व्हडले गुंडा काय म्हणपा लागले। आमी तुमी इतले ल्हान भुरग्याक तुमी आतां येदे व्हडले जाला काय म्हणलें तांकां मारपा? 17 वर्साच्या भुरग्यांक तुमी सोरी बिरी चॉपर मारून तेंचो एकट्यालो पांय बिरला, एकट्याक धुकलून बुचकळ्या भितर उदकान 5 मिनटां दवरलेलो एकट्याक, इतलो खतरनाक मार मारला हेंच्यांनी आनी एकट्याक शेवटून कोणाचेर पांयाचेर कितें मारला, अशे 3 जाण इंजर्ड आहा, एक तर सारकोच चड इंजर्ड आहा। सो आमी तांकां धरले आनी मागीर तितल्यान मडगांव टावनांतल्यान पुलीस पावले, तांकां काडले। सद्या 3 जाण मेळ्ळेले आहा, बाकीचे सगळे फरार आहा। टोटल ते 10 जाण कितें आसले। सद्या एक बायक तेंची एंटो काडलेली हांगा थंय, बाकीचे आज सद्या केप्यां पुलीस स्टेशनार आमी कंप्लेन हें केल्या, ती कंप्लेन रजिस्टर जावन एकटो सद्या एडमीट आहा तेंचे मुखाल्ले। अशें करून मुखाल्ली चौकशी आतां पुलीस इन्वेस्टिगेट करता, हेर कितें आतां तांकां सोदप चालू आहा, बाकीचे कोण आसा तांकां सोदप चालू आसा। ते म्हणटकीर फुडले कितें ते प्रोजेक्ट पुलीस आमचे करतले। सद्या परी नांवां मेळ्ळा तशें आमकां मोठे दोंगर, चडशे मोठे दोंगरा वयले आहा खंय ते नांव एकट्याक धरला तो SK शबीर म्हणटा तो, ऑलरेडी पुलिसांनी धरला। सलमान शेख म्हणून कोण एकटो आनी वयलो सलमान मुल्ला आनी दुसरो आहा तो मोहम्मद अब्बास शेख म्हणून, सगळे मोठे दोंगरा वयले, सगळे हिस्ट्री शिटर, 2-3 जाण हिस्ट्री शिटर आहा भितर आनी सगळे अल्कोहोलाचेर आसलेले। हांव मागता पुलिसा कडेन हेची मातशी बरी इन्क्वायरी करून तांकां मातसो बेगीच्या बेगीन तांकां धरून हाडचो कडक आनी मातशी हेजें इन्वेस्टिगेशन बरें कडक जावनी, कित्याक ते भुरगे मातशे मायनर आसले, एग्जाम बी आसता आनी ते स्कुला वचपाचे, फाल्यां तांकां एग्जाम बी आसली। सो हेचेर मातशें ठाणपणान एक्शन घेवचें। गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील।